आज पणजे पुलीस स्थानकाचेर तुका आपयल्लो कित्याक आयज पणजे पुलीस स्टेशनार म्हाका पुलिसांनी आपोवंक नासलेलो पण हायकोर्टाच्यान ऑर्डर येयल्लेली डायरेक्शन येयल्लेली की तूं आयज चल हायकोर्ट हांगा पुलीस स्टेशनार म्हणून आनी तांकां जे कितें इन्वेस्टिगेशनाक कॉपरेशन जाय तें कर म्हणून. म्हाका एक्चुअली नोटीस येयल्लेली पयली नोटीस येयली 30 तारखेक फाटल्या म्हयन्याच्या, कित्याक तर FIR रजिस्टर जालो 29ताक. 30 तारखेक पयली नोटीस इश्यू केली म्हाका. ती म्हाका 7 तारखेक अपियर जा म्हणून सांगले. ती हांवें कॉम्प्लाय केली. 7 तारखेक येयलो. 7 तारखेक येतोपणी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें म्हणपा लागले तुजो मोबायल जाय पडटलो आपल्याक म्हणून, इन्वेस्टिगेशनाचो भाग म्हणून, वीच आय ऑब्जेक्टेड टू. हांव मोबायल दिवं शकना म्हणून सांगलें, बिकॉज मोबायलान बिसायड्स इन्वेस्टिगेशनाक जाय तेज्या पेक्षा खुबसो पर्सनल फायनान्शियल म्हाजो इन्फॉर्मेशन आहा which is not connected to this investigation. ते सांगले उपरांत परत म्हाका तेंच्यांनी 24 तारखेक हजर राव म्हणून नोटीस काडली. तेज्या पयलीं आमी कॉशिंगाक FIR कॉशिंगाक हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें. कॉशिंगाचें पेटिशन फायल जाता कोण हांकां नोटीस सर्व जाली आनी आमी बरोवन घातलें की आतां कॉशिंगाक FIR कॉशिंगाक घातला सो तुमी आनी इन्वेस्टिगेशन मोबायल बीन सद्याक मागनाका म्हणून. इनस्पायट ऑफ दॅट 25 तारखेक परत हजर राव म्हणून नोटीस घातली. तेकाय बरोवन घातले आमी की आतां तुमकां कॉपी जाय आसलेली व्हिडियोची ती तुमकां पेन ड्रायव्हान प्रोवायड केल्लेली आसा म्हणून. तरी आसतना 27 तारखेक हजर राव म्हणून तिसरी नोटीस धाडली. सो बॅक टू बॅक 24 शुक्रार आहलेलो, 25 शेनवार आहलेलो आनी 27 सोमार आहलेलो. सो बॅक टू बॅक नोटीस धाडपाक लागले म्हणून मागीर आमी आमच्या मेन एप्लिकेशनान कॉशिंग ऑफ FIRच्या एप्लिकेशनान आनीक एप्लिकेशन घातलें. पुलिसांक डायरेक्शन की तुमी मोबायल मागून सीज करनाका म्हणून आमचो. आनी प्रिसिडन्सूय खूब आसा गोंयान. मे बी आतां लोकांक खबर नासतलें. मागीर जेन्ना ही ऑर्डर येतो कोणी खूब लोकांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना समजून येयलें की पुलिसांनी लोकांचे मोबायल घेवन दवरलेले आहा. टू एन एक्सटेंट आतां सुप्रीम कोर्टान एक मॅटर चल्लेली आहा की मोबायलूय म्हटल्यार प्रायवसी फंडमेंटल रायट. तो लोकांचे मोबायल अशे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटींग एजन्सीज पुलीस बीन घेवं शकना. सो कोर्टान आमच्या आदोगातान तेच आर्ग्युमेंट्स घातले आनी मागीर फायनली आमकां ऑर्डर मेळ्ळी की तूं कॉपरेट कर, मोबायल तूं ओपन कर आनी तांकां दाखय. ते तुजे मोबायल घेवचे ना, मोबायल तुज्याच हातीन दवर आनी ते मागता तितले दाखय. सो ते आयज आमी कॉम्प्लाय केले पूण मोबायल दिवंक ना. इश्यू कितें फाटल्या दिसांनी टायगर ह्या विशयाचेर एक व्हिडिओ काडलेलो आनी तो बॅकग्रावंड ऑफ दॅट नॅरेटिव्ह. टायगर आमचे खुबशे देव धर्म आनी स्पेशली नवरात्रां जाली फाटल्या दिसांनी सप्टेंबरान. नवरात्रांक आमच्यो ज्यो 9 देवी आसा तितूंतल्यो 2 देवी वागाचेर बसलेल्यो आसा. आमी तांकां वाहन म्हणटात. आनी BJP गोवाच्या फेसबूक पेजीचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदी तेंचे एक पुजा करतना एक फोटो घातलेलो नवरात्रांक विश करपाक. मेबी तो जेची पुजा करता ती देवी वागाचेर बसलेली आसा. जेन्ना आमचो प्रश्न असो आसलेलो फंडमेंटली की प्रायम मिनिस्टरूय वागाचेर बसलेले देवीची पुजा करता, नवरात्रां बाय डिफॉल्ट 2 देवी आमच्यो वागाचेर बसलेल्यो आहा, जाल्यार तुमी वाग गोंयान नाका कित्याक म्हणटा? ही BJP पार्टी जो धर्म राखपाच्यो गजाली सांगता ती पार्टी गोंयान वाग ना म्हणून कित्याक सांगता? तर हो प्रश्न आसलेलो इन द बॅकड्रॉप ऑफ नवरात्रा. आनी दॅट व्हिडिओ वॉज स्पेसिफिकली फॉर BJP कार्यकर्ताज एंड BJP सपोर्टर्स. तितूंतले एका सपोर्टराक वायट दिसलें, तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन रजिस्टर केली. दॅट कंप्लेन वॉज कन्वर्टेड इंटू एन FIR. कितें म्हणून कंप्लेन केल्ली तुजे ताणें? की रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केले काय तेंचे. आनी तांकां हांवें त्या व्हिडिओन सांगलें खंय की तुमी आनी नवरात्रा बीन मनोवंक नाका, तुमी फक्त तुमचे मिनिस्टर आनी तेंचीच पुजा करा म्हणून. सो ते म्हटलें म्हणून तांकां वायट दिसलें. पूण ते आतां आवटसायड ऑफ दीस ते जातो कोणी पयर जेन्ना हळडणा आमचो CM गेलो पळय तेन्ना आमची थोडी थंयसरली बायलां तेजी आरती उगळटाली, फुलां मारताली. आतां ते पुजेच्या कॅटेगरीन पडना दिसता. तेन्ना लज दिसना तांकां. कितें जालें तुजे कडेन आयज? एक 2:45 वरां जाले तुका आतां पुलीस स्टेशनार आशिल्लो. 11 आयिल्लो तूं, आतां 2:45 जायत आयले, 2 जायत आयले. इतल्या वेळ कितें म्हणून इन्वेस्टिगेशन केलं तेणें? हे फर्स्ट टायम न्हू, हे सेकंड टायम. फर्स्ट टायम जेन्ना हांव 7 तारखेक गेल्लो ह्या म्हयन्याच्या
तेन्ना ऑलमोस्ट अबाउट 3 वरां बसून दवरलेले. आमी एक्चुअली सगळे सांगले व्हिडिओ म्हटल्यार अजूनय सोशल मिडियाचेर आहा, आमच्या चॅनलाचेर हांव डिनायूच करना काय व्हिडिओ काडूंक ना म्हणून. तो सगळे एक्सेप्टेड आहा. व्हिडिओचे कंटेंट अजूनय सयत आहा आनी व्हिडिओ विड्रॉवूय करूंक ना. सगळे आसा तशें आहा, काय टेम्परिंग एज सच कांय ना. तरी आसतना तांकां तो मोबायलाचेरूच पळोवंक जाय आसलो म्हूण आयज तांकां मोबायलाचेर हाडून दाखयलो. एड टू दॅट आमी पेन ड्रायवाचेरूय कॉपी करून दिल्लो आसा. स्वप्नेश, तुम्ही एक आउटस्पोकन एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज तुमकां दिसता खंय ना खंय तुमकां हॅरेस करपाक असली कंप्लेनी येवपाक, बिकॉज हेजी पयलीं तुमचेर असली कंप्लेनी येयली. सो दीस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस. आमी हॅरेस करता, आतां आमी तेंचेर इतले उलयता आनी तेंच्यांनी जर कितें केलें जाल्यार वी कॅनॉट बी गोईंग इन टू कंप्लेनिंग मोड. नो, नॉट सुटेबल. तांकां जाय तें करून आमकां जाय तें आमी करताले. आतां पळय, हें करून आमकां हेज्या पयलीं अशें कितें एक्सपिरियन्स करपाचो ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक नासलें. सो दीस वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स. पूण ह्या फर्स्ट एक्सपिरियन्सानूच आमकां एक लकुना मेळ्ळो. एंड लकुना इज दॅट पुलीस एवरी नाव एंड देन कोणाकूय उखलून हाडटा, एफआयआर जालो दी, तुजो मोबायल दी म्हणटा. स्पेशली मिडिया पीपल कितें जालें जाल्यार तुजो डिवायस दी म्हणून सांगतात ते. पूण आयच्या जेन्ना आमकां ती हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तितून जे आमी पेटिशन फायल केल्लेलें आहा, तुमी लॉयरा कडेन उलोवंक शकता. पुलीस सिम्पली कॅनॉट आस्क फॉर युअर डिवायसीस, मोबायल, लॅपटॉप. ते बेश्टे दी, हाडून दी म्हटलें, एक नोटीस काडली हाडून दी म्हटलें, दिवपाची गरज ना. हे आमकां आतां एक नवीन कितें मेळ्ळें, हे कायद्यान आसा. ते जेन्ना हेंची एफआयआर घातली, प्रोसेसाच्यान वयचें पडलें, आमकां एक वाट मेळ्ळी, ती आतां सगळ्यांकूच उपयोगाक पडटली. डायरेक्टली मिडियाक दितले दिसता. वर्स्ट केस सिनारियो तशें आसूंक शकता. करूनय प्रयत्न आमी पळयता. सो तुजें काम तूं गोंया खातीर चालू दवरतलो? हय तर एब्सोल्युटली. पळय, इतले जाण एक्टिविस्ट तुका सपोर्ट करपाक गेला, तेजेर तुजें म्हणणें कितें? देव बरें करूं. जशें स्वप्नेश बाबान सांगलें की आमकां गॅजेट आमचो मागता पळय, पुलिशेन कितें केलें, हें मागलो, मोबायल मागलो. 2-3 फावटी हेजो मोबायल मागप म्हणजे कितें आहा, हातून सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा तेजेर की मोबायल कोणाचे घेवंक शकना म्हणून. तरी जर पुलीस मागता म्हणजे पुलिसाक कायदे खबर ना. पुलिसाक कायदे खबर आहा. हे हितून कितें जालां, पुलिशेक प्रेशर करता कोण, या बीजेपी सरकार. म्हणजे बीजेपी सरकाराचेर आयज कितें प्रेशर येयला. आयज स्वप्नेश बाब शेल्लेकर आहा पळय, आयज सगळ्या गोंयान खबर आहा. तो नॉट अ एक्टिविस्ट आसूं सोडून दी, बट तो एक सगळ्याक व्हडलो रिसर्चर आहा. तो अहे रिसर्च करता आनी गोंयान आयज सगळे आमकां एनवायरमेंटाचे आसूं इश्यू जावं आनी कसले रिलेटेड आसूं. आतां हालीं तुमी फाटीं पळयत जाल्यार एक एग्जाम्पल दिता. एक मॅटर आसलो त्या टायम PIL घातलेले आनी ताचेर गोव्हर्मेंटान 30 to 35 crores रुपीज घेवन आसले, फंडान घेवन आसले. हे कोणाक सेव करताले, बिल्डर लॉबींग सेव करताले. तो एक प्रश्न हितून अहोच इश्यू येयलो आनी स्वप्नेश बाब शेल्लेकरान कोर्टान घातलो मॅटर. कोर्टान घालून झगडोवन तो कितें जालो, फेवराक जालो आनी आमच्या ट्रेजरान हितून फंडान 35 crores सुमार येयले आतां. सो हे कितें आहा, हे जे आतां गोंयकारांक केन्ना कळनासलें, तो रिसर्च करता म्हणून आमकां सगळें कळटा, एनवायरमेंटाचें आसूं जावं कसलें रिलेटेड आसूं. त्या खातीर आयज कितें जालां, गोव्हर्मेंटाचे बीजेपी सरकाराचेर इतलो लोड येयल्लो आहा, प्रेशर येयल्लो म्हणून आयज कळटा. दाखोवन आमकां तेणेन दिलें. तो कितले प्रेशर हाडटा पळय गोव्हर्मेंट, बीजेपी सरकार, तो हाडटलो आनी हाडूनी. जेन्ना 2027 जातले पळय तेन्ना आमी तुमचेर हो प्रेशर हाडटले, तेन्ना तुमकां डिफिकल्ट जातलें. कित्याक एवरी टायम तुमी जर आतां लोकांक दाबोवपाक सोदता पळय, तें चलचें ना. तें थोडो लिमिटेड टायम तुमी करतले. आतां तितलो टायम तुमी करा कितें जाता तें. पुलीस कितें जाला, एक सेक्युरिटी गार्ड काय जाल्ले आहा, तुमी सांगले गेलो एफआयआर कोणाचेर, पण कायदो आहा तेका. आयज कायद्या प्रमाणे कितें आहा, जो स्वप्नेश आयज हाडलो, पुलिशेन गॅजेट दिवना, फोनार पळय म्हटलें आहा दाखय आनी तुका कितें जाय तें पळय, फोटो दाखय, व्हिडिओ पळय, तुमी पळया आनी करा. गॅजेट घेवंक शकना. हांकां कितें दिसता आयज म्हाका, रिसर्च करता पळय सगळे, हांकां मोबायलाची कसली गरज आसली, एफआयआराची गरज नासली. एफआयआर रेजिस्टर केला एक मोबायल गॅजेट घेवपाक आनी तेजे डाटा रिसर्च कितें इन्व्हेस्टिगेशन ते मोबायलाची चड गरज आसली अशें दिसता आयज कळटा. गोंया खातीर खूब कमी लोक आवाज उठयता, कारण बऱ्याच जाणांची तोंडां बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी जे कोण आवाज उठयता पळय तांकां एक म्हणजे तांकां खंय तरी दाबपाचो प्रयत्न हो म्हणून म्हाका दिसता आयज स्वप्नेश शेल्लेकराक जो सातत्यान उलयता आनी कायद्यान उलयता, तो तांकां सारकें कायद्याचेर बोट ठेवन उलयता म्हणून तांकां तें लागता. कारण आतां सद्या कायद्याचें राज्य हें गोंयांत उरलेलें ना अशें एकंदरीत दिसपाक लागलां. कारण ज्या तरेन पळय हांगा पुलिशे मुखार बाराबारी जाली, जावं पुलिशेच्या कस्टडीन हल्लो जाता,
जो थंय धरून हाडलेलो मनीस आसा तेजेर हल्लो जाता. दाऊदाचो मनीस येता गोंयान फळगां मारपाक, ताका येवन भायले पुलीस धरता. हेजे वयल्यान आमचे लॉ एंड ऑर्डर जी आसा पळय ती कॉलॅप्स जाल्ली आसा, ही लक्षांत येयल्ली आसा. आनी जे कोण हे पॉयंट आवट करता तांकां दाबपाचो प्रयत्न हो सरकार करता, तर तो तसो जावंक दिवचो ना हें सांगपा खातीर आयज आमी हांगासर येयल्या. आमी स्वप्नेशाक सपोर्ट करपा खातीर येयल्या. स्वप्नेश तूं भिवू नाका, आमी तुमच्या वांगडा आसा. कित्याक सांग, कायद्या खातीर जे झगडटा न्ही तेज्या खातीर गोंयकार रावतले, जागे रावतले. कदाचित आयज भयान कोण उलयना आसतले, पूण सगळे जाण उलयतले, टायम येतलो तेन्ना उलयतले. तेच सांगपा खातीर देविदास, ते धार्मीक भावना म्हणटा पळय ते तुजे भशेन कशें तुमकां धार्मीक भावना बी तेंच्यो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी खापरेश्वरा कडेन पळयल्ल्यो आसा. तेंच्यो धार्मीक भावना जर दुखयल्ल्यो जाल्यार खापरेश्वराक रिप्लेस करचे नासले ते. थंय स्वप्नेशूच झगडटालो. कारण स्वप्नेश म्हणजे थंय स्वप्नेश जेन्ना झगडलो तेजे जे सगळे कांड जाल्ले आसा आमी पळयला. ती मुर्ती हाडून तांच्यांनी हांगासर मांडवीन बुडयल्ली आसा. आनी हांव सांगता ती मांडवीन बुडयल्ली मुर्ती आसा पळय न्ही, हांकां पोसपी जे कसिनो आसा पळय न्ही ते परतून उडयतली एकसा, केन्ना तरी हें जातलें.